खयच्याच इन्शुरन्स कंपनीकडेन संबंध दवरी नासतना गोंय सरकारान स्वताचे ताकीचेर दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजण चालीक लायल्या। सरकार आपुणच खाजगी आनी भौशीक हॉस्पिटलांक पैसो फारीक करता। जून म्हयन्याचे पळयल्यार सरकार प्रायव्हेट हॉस्पिटलांक 5 कोटी 84 लाख दितले, जाल्यार सरकारी हॉस्पिटलांक 2 कोटी 76 लाख, एकूण 8 कोटी 60 लाख। आदी सरकार इन्शुरन्स कंपनीक दर पेशंटा फाटल्यान 3,500 प्रिमियम दितालो, तो पैसो वाचलो। जुनात 2,488 दुयेंतींनी हे येवजणेचो आदार घेतला। इन्शुरन्स कंपनींचो प्रिमियम धरल्यार 8.5 कोटींचो आंकडो 10 कोटींक तेंकपाचो। हॉस्पिटलांक पेमेंट करता अंडर ट्रस्ट मोड, म्हणजे इन्शुरन्स कंपनी आतां भितर कोण ना, इज डायरेक्टली बाय गोवा गव्हर्मेंट। तर ह्या येवजणेचें आतां पर्यंत सद्या आमी प्रिमियम फारीक करताले पयलीं 3,300 रुपया। ह्या जुनांतल्यान आमी प्रिमियम फारीक करिना। सद्या जुनान आमी जून ते आतां पर्यंत जवळ जवळ प्रायवेट हॉस्पिटलांकूच फारीक केल्यार ते 5 कोटी 84 लाख आनी गव्हर्मेंट हॉस्पिटल जवळ जवळ 2 कोटी 76 लाख। की ह्या जून म्हयन्यांक सबंद लोकांनी 2,488 लोकांनी ह्या येवजणेंतलो फायदो घेतलो, म्हणजे पेशंट्स प्रोसिजर्स केले। ग्रीवन्स आमचे जवळ जवळ हार्डली 1 किंवा 2 अशी आयली, ग्रीवन्स कमी आनी हॉस्पिटलाचें कॉपरेशन इतलें की सगळ्या लोकांक इमिजिएटली ह्या येवजणेन ट्रिटमेंट दिता। त्या मनान जर सारकें अजून करूंक पावलें ना, आमी करतले आतां, पूण जवळ जवळ 2 कोटी जवळ जवळ आमकां म्हयन्याक सेव जातले। 5 कोटी फक्त प्रायवेट हॉस्पिटलांक आमी दितले, म्हणजे एका म्हयन्याचे जवळ जवळ 3.5 ते 4 कोटी आमी पेमेंट करतले। 3.5 ते 4 कोटी पर मंथ वतले, अशें वताले आमचे जवळ जवळ 7 ते 8 कोटी। गव्हर्मेंटच्या हॉस्पिटलां धरलीं जर काडलीं जर कुशीक, जाल्यार आमचो आउटगो जो आसा तो जवळ जवळ 3 ते 4 कोटी। प्रधानमंत्र्याची हेल्थ इन्शुरन्स येवजण आनी त्याच बरोबर DDSSY चलोवंक सरकार DDSSYचो एक वेगळो विभाग करूंक सोदता। ही आतां जून म्हयन्याच्यान सुरू करता तेन्ना सेमान एक सेल करपाची येवजण, DDSSY सेल म्हणून। तातूंत ती येवजण जी प्रायम मिनिस्टरची येवजण आसा ती हातूंतल्यान चलतली, जी ऑगस्टान लॉन्च जातली, ती सायमल्टेनियसली चलतली आनी ही चलतली। ते मागीर ह्या येवजणीन डायरेक्ट सेल करून मेडिकल डॉक्टर्स आमी आनी हांव पर्सनली ही सबंद स्कीम कोऑर्डिनेट करता DDSSY। म्हणजे ग्रीवन्सीस जितल्यो कमी जाता तितल्यो बऱ्यो आनी लोक पेशंट स्वता डायरेक्ट एप्रोच जाता आनी तांची डिफिकल्टी एक्सप्लेन करता। इन्शुरन्स कंपन्यांनी कोटेशन वाडोवन घाल्ल्यान सरकारान अजून मेरेन तरी खंयच्याच कंपन्याची सर्व्हिस घेतिल्ली ना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी चेतन गवस।